4 ते 5 दीस जाले एक ओमकार हत्ती जो महाराष्ट्रांतल्यान गोंयाच्या बॉर्डरीन आयिल्लो आसा आनी बॉर्डरीन जे गांव आसा थंयसर खुबशे शेतकारांच्या शेतान घुसून धुमाकूळ घालीत आसा। ताका खंय तरी महाराष्ट्रान परत धाडपा खातीर फॉरेस्ट जे आसा ताच बरोबर पोलीस आनी हेर डिपार्टमेंट कामाक लागलेले आसा। पूण खंय तरी जे लोक आसात खंय तरी गॅदर जातात, खंय तरी त्याचे फोटो काडप व्हिडिओ काडप हे खातीर खंय तरी तो डिस्टर्ब जाता आनी खंय तरी लोकांची जी शेती आसा ते लुकसाण करीत आसा। लोकांची मागणी आसा की खंय तरी ताका बरे रितीन पावोवपाचें। पूण आयज डेप्युटी कलेक्टर शिवप्रसाद नायक हांच्यांनी विजीट केले स्पॉटार आनी तांच्यांनी डायरेक्ट सांगलेलें आसा जर कोण ताका डिस्टर्ब करतना दिसता जाल्यार त्याचेर FIR करचे अशें तांच्यांनी डायरेक्ट पुलिसांक इन्फॉर्म केल्ले आसात। एकंदर जर पळयत जाल्यार ताका खंय तरी त्याची जी कळप आसा तेची थंय ताका वचपा खातीर वाट मेळना, त्या खातीर खंय तरी तो पेडणे वाठार म्हणजे पेडणे महाराष्ट्र आनी गोंय बॉर्डरीक जे विलेज आसा थंयसर तो सद्या फिरत आसा। पण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सुद्दां आपल्या तरेन काम करीत आसात। पूण जे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसात खंय तरी तांकां ह्या फुडें सुद्दां खंय तरी तांकां असल्या सिच्युएशन कशें हँडल करचे ह्या खातीर सुद्दां ट्रेन करप गरज आसा। ते ड्रोनाच्या थ्रू ते ट्रॅक करीत आसात। हांगा राती एंट्रन्स जाला म्हणटाले 2 जांक कितल्यांक तरी, पण म्हाका दिसता 9:30 10 हांगा येयला तो गांव फिरला आनी आतां ते रवींद्र गवंडी हेजे शेतां खातालो एक 1.5 वर आसलो थंय। आतां तो भितर गेला तो दिसान दिश्टी पडना आनी ते बाबडे फॉरेस्टाचे सबंद सगळे सायडीन एका हे करून आसात गांवांत येवंक जायना म्हणून। आनी जर आमची एक रिक्वेस्ट आसा हे हांगासरले वर्षान महाराष्ट्रांत धाडटले बॉर्डरी ते लोक महाराष्ट्रान करतात, तेजे खातीर कितें तरी स्टेट लेवलार कितें तरी जावंक जाय ते एक्शन आमचें काम चालू आसा न्ही हांगा। आनी आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें आसा ताजे इनिशिएटीव घेतल्यान ताका पुशअप करतले। एकदां 2दा पुशअप केल्लोय ताका, पण फक्त ते सायड ते म्हणटात की ते सायडीच्यान ताका परत धांवून हे सायडीक घालो म्हणून तो उरलो। लोक हांगा डिस्टर्ब करतात। सपोज जर तो व्हायलंट जर जालो हत्ती जाल्यार कितलो कोणाक तो कसो मारता तो हत्ती ताणी पिक्चरांनी तरी मुवीनी तरी पळयला आसतले। तो सोडीन धरता जमनी आपडटा पांय दिता वयले लोक मागीर कंपेन्सेशन सोदतले गव्हर्मेंटा कडेन। It will be the inefficiency of the government, they will say that, because government did not take the proper measures for that. पण हे लोक समजून घेना की आम्ही थंय दिसप म्हळ्यार सुद्दां हत्ती व्हायलंट जावपाक शकता। These people are trained, they know the body language of the animals. The forest department आसता बॉडी लँग्वेज खबर आसता तांकां जनावरांची, सो दे नो वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। इवन हांव म्हाका येवपाक सोदिनासलो कित्याक फक्त 2-3 कडेन म्हाका 2-3 फावट इंस्ट्रक्शन दिलें हांवें पुलिसांक। सद्या आमी ताका आतां अरेस्ट करतात तेन्ना हांगाच्यान ताका आमी फुडें कशें स्लो कसो वयतलो, लोकांक त्रास करिनासतना तो कसो वयतलो हेजेर आमचें सद्या लक्ष आसा। लोकांक आमच्या कांयच कॅज्युअलिटी जावपाक जाय हेजेर आमचें चड लक्ष आसा।